नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयच्या अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक लोकसभेत जालें मंजूर. केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाणें मांडिल्लें विधेयक व्हॉयस वोट वरवीं जालें मंजूर. गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उठाचेर घातिल्ल्या निर्बंधा वेल्यान आमदार गोविंद गावडेन भाजपा सरकाराचेर काडलो फोग. संघटनाचेर घालूंक ना बंदी ही कायद्याची लढाय. मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण. बस्तोड्या उड्डाणपुलाचेर फांतोडेर 5 वरांचेर एकी 27 वर्सांचे चली आंगार कपडे नाशिल्ल्या अवस्थेंत सांपडले. चलयेची मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्याचो दुबाव. गोंयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक अंतरले संवसाराक. 79व्या वर्सा दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत घेतलो निमणो श्वास. उदक आनी लायटीची जोडणी घेवपा खातीर लायल्या बोगस एनओसी. फोंडें पालिकेन बोगस एनओसीचे आनीक एक प्रकार उक्ताडार सर्वसाधारण बसकेन विशय मांडून संबंधिताचेर करता कारवाय. नगराध्यक्षाचें आश्वासन. उत्तराखंड दल्ली वाठारांत ढगफुटी. कितलींशींच घरां आनी हॉटेलां मातयेच्या ढिगा पोंदा. कितल्याशाच जाणांक मरण. 50 परस चड लोक बेपत्ता. मजत कार्य सुरू. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला. राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक मंगळारा लोकसभेत पास जालें. बिहार वेंचणूक वळेरींत सुदारणा करपा विशीं चर्चा करपाचे मागणे वेल्यान विरोधकांचो बोवाळ सुरू आसतनाच हें विधेयक पास करून घेतलें. केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाणें मांडिल्लें विधेयक व्हॉयस वोटान पास केलें. गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक मंगळारा लोकसभेत पास जालें. ताका लागून गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला. ह्यान आदी 3 फावट हें विधेयक चर्चेक आयिल्लें. पूण संसदेत विरोधकांनी घातिल्ल्या बोवाळाक लागून गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व आनी मतदार फेरचणूक विधेयकाचेर चर्चा जावपाक शकली ना. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिली. The readjustment of the representation of scheduled tribe in assembly constituency of state of गोवा बिल 2024 में इसको पारित करने के लिए अनुरोध से पहले 1 मिनट बोलना चाहता हूं कि इसमें पहले चर्चा हो चुकी है और करीब माननीय 14 सांसदों ने इसमें भाग लिया है और सभी दलों के लोग हैं. ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 332 ये प्रोवाइड करता है कि अगर एसटी की जनसंख्या है वहाँ और एसटी की सीट नहीं है तो सीट होनी चाहिए एसटी की उस विधानसभा में. जैसे गोवा में विधानसभा में 40 सीटें, जिनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, परंतु अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है. ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में परिशमन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उस समय वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केवल 566 रिकॉर्ड की गई थी. और राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए गोवा राज्य में विधानसभा में सीटों को पुनः समायोजित करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने हेतु सक्षम प्रावधान के लिए कानून बनाना अनिवार्य है. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया. गोंयच्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण विधेयक लोकसभेत पास जाल्ल्यान दक्षिण गोंय लोकसभा खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान गोंयच्या एसटी समाजाचे अभिनंदन केला. I congratulate the ST community of Goa. There is a very good news. The bill for the reservation, it is known as readjustment and reorganization, but the actual thing is finally the aspiration, the demand, the fulfillment of the demand of the ST community of Goa. They will get 10% reservation in subsequent assembly elections. I feel very proud, very happy that on 2nd August 2024, on the floor of the parliament, I put a demand and I raised this demand for reservation of the ST community. I hope the government takes a decision
to decide on the reservation on the 2011 census. That will be the gift for the ST community. आजचो हो दीस गोयच्या एसटी खातीर खूब असो उमेदचो दीस आसा आनी ह्या बिला खातीर खूब लोकांनी आतां पर्यंत स्ट्रगल केल्लो आसा आनी उटाय संघटनेन सुद्दां अनेक आंदोलन केल्लें. समेस्त एसटी बांधव आसा ज्या मागणी खातीर पाठपुरावो करताले और त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीची वेगवेगळी शिष्टमंडळां वेळोवेळी डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्याच्या नेतृत्वा सकयल आणि दिल्ली वचून ह्याच्या फाटल्यान लागून हो पाठपुरावो केलो आणि आज हे लोकसभेच्या संसदेन बिल पास जालें. त्याचे फळी रोखडेच मेळटले नाजाल्यार ते जनगणना ताची जाती ताजे नंतर बी जावपाचें आशिल्लें जाल्यार लेट जातलें आशिल्लें. पण तांकां योग्य न्याय दिवपाक जाय आनी येणाऱ्या निवडणुकीत न्याय दिवपाक जाय. त्या खातीरच ते टायमली हे भितर ते बिल पास केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षणा विशींचे विधेयक अजून प्रलंबीत आसा. एसटी खातीर राजकीय आरक्षण केन्ना मेळटलें असो प्रश्न आमदार विरेशान उपरासिल्लो. ताचेर जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की संसदेन आरक्षणा विशींचे विधेयक मांडिल्लें मात काँग्रेस खासदारांनी कामकाज चलोवपाक दिवंक नाशिल्ल्यान तें आडकून उरलें. हाका काँग्रेस जबाबदार आसा अशें मुख्यमंत्री उलयलो. हे विधेयक परतून हाडटले विधेयकाक मंजुरी दिवची म्हूण केंद्रा कडेन मागणी केल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण केन्ना मेळटले ह्या आमदार विरेशाच्या प्रस्नावेल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. एसटी राजकीय आरक्षणा विशींचे विधेयक संसदेत मांडिल्लें मात काँग्रेस खासदारांनी कामकाज चलपाक दिवनाशिल्ल्यान ते आडकून उरले. हाका पुरायपणान काँग्रेस जापसालदार आसा असो आरोप मुख्यमंत्री सावंतान केलो. सरकारी खात्यांतल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बडटेचो विशय 6 म्हयन्यांत सुटावो करतलो. तशेंच एसटी खातीरची राखीव पदां कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं बेगीनूच भरतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आदिवासी सब प्लाना खाला 82% कामां पुराय जाल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जाल्यार सब प्लाना खाला खरेपणी 10.23% निधी वापरूंकूच जाय अशी तरतूद आसतना गोंयांत मात 5.2% परस चड निधी सरकारान केन्ना वापरूंकूच नाशिल्ल्याचें आमदार विजय सांगता. विरोधी पक्ष फुडारी युरीन रान हक्क दाव्या विशीं प्रस्न उपरासिल्लो. देखून 6,906 रान हक्क दावे जे प्रलंबीत आसात ते ह्या वर्सा निकालांत काडटा म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. प्रश्न आसा की हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी इन स्टेट गोवा असेंब्ली सो हे केन्ना पर्यंत जातले हो सिंपल आमचो प्रश्न आसा आनी केन्ना पर्यंत करून काडटले. हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतले कसले बिल येता काय म्हणून. स्पीकर सर नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आनी ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना. कोणी दिले ना ते तुकाय सारखे खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो. त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जालें ना. स्पीकर सर त्या खातीर बिल पास करप हे खरें म्हणजे सरकार पक्षा बरोबर विरोधकाचो तितकोच सपोर्ट आसता भोव गरजेचो आसता. परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जालें आनी परत इंट्रोड्यूस जाता आसतना खऱ्या अर्थान ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो. काँग्रेसीन विरोधक नासतना विरोधक बॅकलॉग जे आसा ते 2 तरेन आसा. एक जे नवीन पोस्ट क्रिएट जाल्या तितूनय बॅकलॉग आसा. दुसरी गजाल स्पीकर सर जे प्रमोशन्स काही ड्यू आशिल्ले तितूनय बॅकलॉग आशिल्लो. स्पीकर सर आमी प्रमोशनाचो बॅकलॉग ऑलरेडी भरपाक घेतला. म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर प्रमोशनाचो बॅकलॉग सगळ्या डिपार्टमेंटाचो नॉट ओन्ली त्यांनी नांवां घेतला त्यात न्हू तर उरलेल्या सगळ्या. स्पीकर सर आमी एकदा रिलॅक्सेशन जे आसा ते प्रमोशनल पोस्ट भरपा खातीर 5-5 वर्सां सुद्दां रिलॅक्सेशनां दिल्ली आसा. 5-5 वर्सां. स्पीकर सर ट्रायबल सब प्लॅन आतां जो मुखेलमंत्र्यान म्हणलो की 80% मोडला म्हणून. ट्रायबल सब प्लॅन म्हजे कडेन फिगर आहा हॅज नेवर क्रॉस्ड 5.2%. ट्रायबल सब प्लॅन एक मिनिट when it should be 10.23%. शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करू ना हे हांव मान्य करता. फक्त गोंयांत शेड्यूल एरिया त्यो आमी त्यो फक्त काही टेक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करता. स्पेसिफिकली हे 100,906 केस्यो कित्याक लास्ट 2 years I've asked you when will this forest right claims how many more years will it take for this
ताका 6,906 ज्यो पेंडिंग दाखयता पळय न्ही तितूंतले जवळपास 1,000 केसीस सुमार रिजेक्टेड केसीसान आसात. इट इज 1319 ह्यो ज्यो तेज्यो पेंडिंग केसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो केसीस ह्या फायनान्शियल इयर पर्यंत. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उटाचेर घातिल्ल्या निर्बंधा वेल्यान आमदार गोविंद गावडेन भाजपा सरकाराचेर फोग काडलो. उटाच्या आशिर्वादान सत्तेंत आयिल्ल्या सरकाराचेर असो कसलो प्रसंग आयलो की तांकां ह्या दोनूय संघटनांचेर बंदी घालची पडली असो प्रश्न गोविंदान उपरासलो. दुसरे वटेन सरकारान ह्या दोनूय संघटनांचेर बंदी घालूंक ना ही कायद्याची लढाय जावन आसा. तांणी जाय जाल्यार कोर्टान आव्हान दिवं येता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उटाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप जाला. ह्यो सहकारी बँको आशिल्ल्यो जाल्यार समजूं येतालें, पूण ज्या संघटनांकडल्यान कसलेच तरेची येणावळ अपेक्षीत ना तांचेर बंदी घालून तुमी कितें सिद्ध करपाक सोदतात काय म्हूण गोविंदान सरकाराक विचारलें. सरकार ह्या संघटनांचेर बंदी घालून एसटी समाजा भितर फूट घालपाक सोदता काय कितें असोय प्रस्न गोविंदान विधानसभेत विचारलो. गोविंदान मांडिल्ले हे लक्षवेधी सुचोवणेचेर उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय आनी हेरांनी उलोवप केलें. दुसरे वटेन गाकुवेत धरून हेर 5 संघटनांनी केल्ल्या कागाळींची दखल घेवन ह्या दोनूय संघटनांचेर दक्षिण गोंय जिल्लो निबंधकान कारवाय केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. पूण हे कारवायेत भाजपाचो खंयच हात नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आमकां समाजात खंयच फूट घालपाची ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ही कायद्याची लढाय जावन आसा, तांकां जाय जाल्यार कोर्टातय आव्हान दिवं येता म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हो एक चुकीचो प्रेसिडेंट आज ह्या सरकारान आज घालून दिल्लो आसा आणि त्यो बीन ऑर्डर कशी पास केली जे उटाचे जे रिस्पॉन्डंट जे आसात तांकां आयकून हेंचे हर्ट सुद्धा करून घेवना. म्हणजे आय थिंक दिस इज अ बायस ऑर्डर हॅज बीन प्रोनाउन्स्ड बाय द इन्स्पेक्टर जनरल. स्पीकर सर, तक्रारदार जागे झाले 3 वर्सांनी. स्पीकर सर, दुसरे ह्याच सरकार म्हणजे तेच डिपार्टमेंट जे आसा इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल ह्यांचोच ही संस्था गेली कित्येक टर्म म्हणजे 7 खेपो 7 टर्म्स रिन्यू करीत आसा आणि एका कंपनीचेर या संस्थेक आपले डे टू डे फंक्शन करपा खातीर बॅन घालता. हो केवढो म्हणलो जोग. स्पीकर सर, तक्रारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे की उटा संस्थेक खंयचेच एसोसिएशनांनी तेजे बायलॉसां भितर ना, तातूंत ते इंडिव्हिज्युअल नेमान भितर आसा. आणि कंप्लेंट कोण फायल करता? एसोसिएशन ऑफ अदर 6 associations where these association do not have any right, any moral ground. मागी खंयच्या आधाराचेर ह्या उटा संस्थेचेर इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल तुका बॅन घालता? या समाजाच्यो समस्या सोडोवपा खातीर हिरिरीन प्रयत्न करता आशिल्ले हे जालें ना. म्हणजे म्हाका आमी अशें समजपाचें की ह्या आदिवासी समाजाक, गोंयच्या आदिवासी समाजाक फक्त मतापुरते वापरपाचे, तांच्या भितर आशिल्लो एखादो डिफरन्सीस आसपाक शकता. स्पीकर सर, पूण हे स्पीकर सर आपण हाडून बसून किंवा कायदेशीर रित्या सुटावे करप हे तितलेच महत्वाचें आसा. स्पीकर सर, पयल्यान म्हणजे उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना ही पयली गजाल आसा. उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना. उटाच्या कमिटीचेर बाकी तांकां कित्याकूय एक्टिविटीज बीन करपाक हाडले आसतल्यो कायद्यान सरकारान भितर इंटरव्हीन करूंक ना. इट इज एन इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल, हाज्या कडेन ती केस आसा, तो ती हियरिंग घेता. ह्या संस्थेचेर कंप्लेन दिवपी गावडा, कुणबी आनी वेळीप हेज्या भायले लोक कोणूच ना. ह्या संस्था फॉर्म करपी जी ऑर्गनायझेशन्स आसात, इट इज द गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर फेडरेशन 1, ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन 2, ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन 3, गावडा जमात महासंघ गोवा 4 आणि तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर ही 5. ह्याच एसोसिएशनांनी उटाचेर जी आहा ती कंप्लेन दिल्ली आसा. आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर आमच्या डायरेक्टर IG जनरल, इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल सोसायटीज हो आपली प्रोसिडींग करीत आसा. हातूंत सरकाराचो काडीचोय संबंध ना. कायद्यान त्या सोसायटीच्या रुला प्रमाणे येता तें तो करीत आसा. हांगासरलो ह्या एकूय ऑर्गनायझेशनाचो पदाधिकारी जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो लेगीत ना. हांव हें स्पश्ट करता, कारण 2-3 फावटी
आणि विजयान तोमणो मारून जे सांगले हांगासर आमी डिव्हिजिव्ह फोर्स आमी क्रिएट करिना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आतां एक धक्कादायक बातमी. बस्तोड्या उड्डाण पुलाचेर फांतोडेर 5 वरांचेर एके 27 वर्साचे तरणाटे चले आंगार कपडे घालिनाशिल्ले अवस्थेन सापडली. थंयच्यान पासार जावपी लोकांनी तिका पळयले उपरांत पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन घडणूक थळार धांव मारून रोखडीच ॲम्ब्युलन्स आपोवन त्या चलयेक हॉस्पिटलांत भरती केलें. मंगळारा सकाळीं फांतोडेर 5 वरांचेर आंगार कांटो हाडपी गजाल उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका 27 वर्सां पिरायेचे चली आंगार कपडे नाशिल्ल्या अवस्थेत बस्तोड्या उड्डाण पुलाचेर सापडले. थंयच्यान पासार जावपी लोकांनी हो धक्कोदायक प्रकार पळोवन रोखडेच पुलिशेक तशेंच ॲम्ब्युलन्सीक कळीत केलें. पुलिसांनी रोखडेच घडणूक थळार पावून ते चलयेक ॲम्ब्युलन्सींत घालून म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केलें. ते चलयेची मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ल्याचो दुबाव आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या उड्डाण पुलाचेर CCTV कॅमेरा ना. अशा परिस्थितीत एका बायल मनशेक रातच्या वेळार एकटे भोंवप सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न उप्रासपाक लागला. आज सुबह 4:44 के लगभग एक कॉल आया था हमको 112 पे कि एक ताल जंक्शन के पास एक लेडी विदाउट क्लोथ्स वहाँ पर है. शी वॉज नॉट अनकॉन्शियस, शी वॉज देयर, शी वॉज सिटिंग देयर. तो उसके बाद रोबोट व्हीकल जो PCR व्हीकल होता है हमारा वो वहाँ पे गया. एम्बुलेंस बुलाई गई 108 से. तो उसके बाद उसको रिफ़र किया गया. उसके बाद वो लेके उसको हॉस्पिटल गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजीलो में लेके गए. तो वहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी पहुँचा, LPSI रवीना, PSI यशवंत. वहाँ पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया लड़की का. जहाँ पे कैजुअलिटी ने उसका एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने पाया कि उसको लड़की को सेल्फ हार्म की टेंडेंसी है. एंड शी शोइंग सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस. एंड उसको फिर साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया गया. तो साइकेट्रिक ने ओपिनियन जो अपना दिया है वो दिया है कि शी नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एट IPHB एंड पुलिस में सीक ऑर्डर फ्रॉम JMFC अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कि जिससे उसका IPHB में एडमिशन हो पाए और प्रॉपरली उसका इलाज किया जाए. हांव आसा सध्या म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे सध्या आमच्या समोर अशी एक लेटस्ट अपडेट आयिल्ली आसा आणि ती म्हटल्यार आयज सकाळी 4:30 ह्या वराचेर फांतोडे जो बस्तोरा आल्दोना जो फ्लायओव्हर आसा ह्या फ्लायओव्हराचेर एक 27 वर्साचे जे चली मनीस आहात ते सध्या निवस्त्र अवस्थेत ह्या फ्लायओव्हराचेर सध्या सापडलेले आसा. त्याच वेळार एक 4 व्हीलर त्या सायडीच्यान पासार जाताली तेन्ना त्यांच्या नजरेक ही घटना घडली. तेन्नाच त्यांच्यानी मुखार फुडें वचून टर्न मारले आणि कितें आसा काय म्हणून पळोवपा खातीर जेन्ना ते गाडयेंतल्यान देंवले तेन्ना त्यांच्या नजरेक हे चेडूं दिसले. तेंच्यांनी 100 डायल केलो आणि पुलिसांक आपयले. तर त्याच बरोबर तेंच्यांनी 108 कॉल करून ॲम्ब्युलन्साकूय आपयले. घटनास्थळी आल्दोणचे पुलीस तशेंच म्हापशेचे पुलीसूय घटनास्थळी पावले. तेंच्यांनी त्याच वेळार एक फूड डिलिव्हरी बॉय जो आसा तो त्या वाठारांतल्यान वयतालो आणि तेका तेंच्यांनी आडयले. तेच्या आंगाचेर एक जॅकेट आशिल्लें, ते जॅकेट तेंच्यांनी घेतलें आणि त्या चेडवाच्या आंगाचेर घातलें. त्या चेडवाक सध्या ॲम्ब्युलन्सान घालून म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर हाडिल्ले आसा. सध्या घटनास्थळी तशेंच हॉस्पिटलान म्हापशेचे पुलीस जे आसा ते पावलेले आसा. तर हो आतां फ्लायओव्हर आसा त्या फ्लायओव्हराचेर एकूय CCTV कॅमेराज ना. हेचेर सरकारान मातशी दखल घेवपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. उत्तराखंडाच्या थराली वाठारांत ढगफुटी जावन न्हंयेच्यो प्रवाहा वांगडा चिखल मेत्सुरात आशिल्ली माती व्हांवन आयिल्ल्यान व्हडली दुर्घटना घडली. हे दुर्घटनेंत कितल्याश्याच जाणांक मरण आयलें. उत्तराखंडांतलो खीर गंगा गांव व्हांवून गेलो. मंगळारा सुमार 2:15 वरांचेर ही घडणूक घडली. घरांनी उदक भरिल्ल्यान घरां तशेंच हॉटेलां उदका पोंदा गेल्यात. आतां मेरेन 4 जाणांच्यो कुडी मेळ्ळ्यात जाल्यार 50 परस चड लोक बेपत्ता आसा. तशेंच पावसा खातीर उत्तर प्रदेश, बिहारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. मंगूर, बुक्सर, पूर्णिया, भोजपूर, पटना सयत बिहारांतले शेकड्यांनी गांव उदका पोंदा गेल्यात.
गोय, मेघालय तशेंच जम्मू आनी काश्मीरचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक मंगळारा संवसाराक अंतरले. तांचेर दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले. एकूण 80व्या वर्सा दनपारा 1 सुमार ताणें निमणो स्वास घेतलो. फाटलो बरोच काळ ते दुयेत आशिल्ले. गोयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक मंगळारा संवसाराक अंतरले. राज्यपाल मलिक हांकां किडनीचे दुयेंस आशिल्ले. तांची भलायकी चडूच इबाडिल्ल्यान तांकां 11 मेक दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्ले. उपचारा वेळारूच तांकां मरण आयलें. सत्यपाल मलिक हांणी जम्मू काश्मीर, गोंय आनी मेघालय सारकिल्ल्या राज्यांत राज्यपाल म्हणून काम केलां. विद्यार्थी संघटनेंतल्यान आपल्या कारकिर्दीची सुरवात करपी राज्यपाल मलिक हे समाजवादी विचारसरणीचे फुडारी आशिल्ले. खासदार ते राज्यपाल असो प्रवास करपी सत्यपाल मलिक हांचे फाटल्या कांय वर्सां सावन भाजपा कडेन लागींचे संबंद आशिल्ले. कितल्याशाच राज्यांत तांणी राज्यपाल म्हणून काम केलां. तशेंच फाटल्या कांय वर्सां सावन ते सरकारा आड आवाजूय उठयताले. सत्यपाल मलिक हांचो जल्म आनी राजकीय कारकीर्द. सत्यपाल मलिक हांचो 24 जुलय 1946 वर्सा यूपीच्या हिसवाडा गांवांत जल्म जाल्लो. तांणी मेरठ विद्यापीठांतल्यान विज्ञान आनी LLBची पदवी घेतिल्ली. 1968 आनी 1969 वर्सा मलिक हांची विद्यार्थी संघटनेचेर अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ली. 1980 ते 1989 मेरेन तांणी राज्यसभेत उत्तर प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व केला. 1989 ते 1991 मेरेन जनता दलाच्या तिकिटीचेर अलीगढच्यान लोकसभेचेर निवडून आयिल्ले. ऑक्टोबर 2017 ते ऑगस्ट 2018 मेरेन बिहाराचे राज्यपाल आशिल्ले. 21 मार्च 2018 ते 28 मे 2018 मेरेन ओडिशाचे राज्यपाल म्हणून तांणी काम केलां. 23 ऑगस्ट 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2019 मेरेन मलिक जम्मू आनी काश्मीराचे राज्यपाल आशिल्ले. 3 नोव्हेंबर 2019 ते 18 ऑगस्ट 2020 मेरेन गोंयचो राज्यपाल म्हणून काम केलां. उपरांत 18 ऑगस्ट 2020 ते 3 ऑक्टोबर 2022 मेरेन मेघालयाचे राज्यपाल म्हणून पदभार सांबाळ्ळा. सत्यपाल मलिक हांकां गोंय विधानसभेतूय आर्गां ओंपली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उदक आनी लायटीची जोडणी घेवपा खातीर फोंड्या नगरपालिकेचे बोगस NOC दिल्ल्याचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार आयला. हे विशीं सिल्वा नगर फोंडेच्या रोजी रेगो आनी नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांचे कडेन कागाळ केल्या. ह्या प्रकरणाचो तपास करून संबंधिताचेर कडक कारवाय करता अशें आश्वासन नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांणी दिलें. जानेवारी म्हयन्यांत उत्पन्नाचो बोगस दाखलो दिवपाच्या प्रकारा वयल्यान फोंडे पालिका चर्चेत आशिल्ली. परतून आतां तसोच प्रकार उक्ताडार आयला. उदकाची आनी लायटीची जोडणी घेवपा खातीर फोंडे पालिकेची बोगस NOC लायल्या. 26 मार्च 2022 ह्या वर्सा पालिकेच्या नांवान कोणे तरी बोगस NOC दिल्या. फोंडे सिल्वानगर वाठारांतल्या रोजी रेगो हे बायलेन हे विशीं पालिकेत कागाळ केल्या. उपरांत आतां हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयला. पालिकेचे सर्वसाधारण बसकेत हो प्रस्ताव मांडून ह्या रॅकेटाचो आपूण पर्दाफाश करता फोंडे पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायकान सांगले. मिसेस रोजी मार्था रेगो, हाऊस नंबर 2/129/26 इंटू ब्रॅकेट 1 सिल्वानगर लेन 2 फोंडा गोवा ह्या बायले मनशेन चेअरपर्सनाक लेटर केला की आपूण जी रावता आपली स्वताची बिल्डींग आनी ते बिल्डिंगेक जो वयलो फ्लोर आसा आपलो त्या फ्लोराक आपल्याक सांगनासतना कोणे तरी म्युनिसिपालिटीन NOC दिली उदकाक आनी लायटीक. तिणें कंप्लेन कशी केल्या की तिणें पयलीं इन्क्वायरी केली, तिका हांगा आन्सर कांय मेळना म्युनिसिपालिटी, पूण तिणें RTI मागलें. तेका थंय ती गेली. थंय वचून तिणें पळय तिका कळ्ळें की फायलीक पळय उदकाच्या आनी लायटीच्या फायलीक कनेक्शना लागून ह्यो म्युनिसिपालिटीच्यो बोगस सर्टिफिकेटी लायल्ल्यो आसा. पळया ही जी आसा ती उदकाची आनी ही लायटीची NOC केन्ना दिल्या ही डेटेड? केन्ना दिल्या डेटेड? ही जी डेट आसा ती 26/5/2022 कळ्ळें न्ही. 26/5/2022 अश्यो ह्यो दोनूय सर्टिफिकेटी ज्यो आसा NOC त्यो फोंडे म्युनिसिपालिटीन इश्यू केल्या म्हणून ह्यो डिपार्टमेंटा पावली, इलेक्ट्रिसिटी पावली आनी वॉटर सप्लाय पावली. ही सेकंड केस जाली. आतां तुमकां खबर आसा फाटल्या वेळार सुद्दां इन्कमाची अशीच केस जाल्ली
आणि तो प्रभुगांवकर म्हणून तेका चली येन ती तेन्ना अशी ती तेका ती अशी बोगस सर्टिफिकेट दिली. तेन्ना ती न्यू जेन्ना तो अप्लाय करपाक हांगसर इन्कमा लागून आयलो पळय तेन्ना कळ्ळें की ही सर्टिफिकेट जे म्युन्सिपालिटीन इश्यू केली ती बोगस आशिल्ली. तशी हो पळय देखून पळय जी आमकां हें केल्या कंप्लेन केल्या ते प्रमाणे जे आतां ती म्हाका कंप्लेन केल्या. हांव आतां फुडल्या मिटिंगेची ऑर्डिनरी मिटींग आमची आसा त्या मिटिंगेक हांव एक प्रपोजल हाडटलो आनी हेजे पर्दाफाश हो जावंकूच जायो. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. कोंकण रेल्वेन केंद्रीय रेल्वेच्या सहकार्यान चवथी कडेन आपल्या गांवघरा येवपी भक्तां खातीर खासा ट्रेनींचें आयोजन केलां. ह्यो ट्रेनी 22 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर मजगतीं मुंबयच्यान सावंतवाडी रत्नागिरी मेरेन चलतल्यो अशी माहिती कोंकण रेल्वेचो सरवेवस्थापक बबन घाटगेन दिली. For this ensuing Ganesh Chaturthi festival, Konkan Railway, in coordination with Central Railway, Western Railway as well as Southern Railway, has announced running of special trains. These trains will start somewhere on 22nd of August, where Ganpati is on 27. So 5-6 days prior to that, these services will be operational. And many trains are there which are running between Mumbai CSMT to Savantwadi, Mumbai CSMT to Ratnagiri, Mumbai CSMT to Madgaon, likewise LTT to CSMT and then LTT to Madgaon. Then some trains are down south also, going towards south. So I request passengers who are finding difficulty in booking our regular train to book in this special train and avail these services for getting a confirmed seat for their Ganesh Chaturthi visit. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.